आमी आसा उसगांव साईनगर हांगासर आणि काल अकस्मात 5:30 वरांचेर हांगासर जो एक लागसर ट्रान्सफॉर्मर आहा तो अकस्मात तेजी हाय वोल्टेज जाली आणि जवळ जवळ साईनगरांतली 40 घरां आहा तांकां हो इफेक्ट जालो आणि खूब जाणांचे टीव्ही गेल्यात, फ्रीज गेल्या, लायटी गेल्या, बल्ब गेल्या, काही जाणांचे म्हणजे इंडक्शन गेल्या, फॅन गेल्या आणि अशें करून जवळ जवळ 40 घरांक हे लुकसाण जाल्लें आसा. आतां भर चवथीचे दीस आसा आणि लोकांक पयलींच हे त्रास आसतना म्हणल्यार आनी हो पयशां खार ताका लागून लोक म्हाका दिसता हांगासरले बेजार जाल्ले आसा आणि अजून पर्यंत खंयच्याच अधिकाऱ्यान येवन हांगासर तेंची दखल घेवंक ना. काल सांजचे जवळ जवळ 5:30 पावणे 6 ह्या दरम्यान अकस्मात लायट इतकी फूल येयली की सामको फॅन सामके सिंगल स्पिडीचेर आसले ते सामके फास्ट घुंवूंक लागले आणि टक करून टीव्हीचो आणि हेजो आवाज जालो आणि टीव्ही चलना आणि फ्रिजूय चलना आलो. कितें ट्रान्सफॉर्मर मागीर तांकां विचारलें ते परती लायट येयली तेन्ना म्हाका कळ्ळें बाबा हे कितें मातशी येयली लायट पूण येयली पक 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 जाली आनी गेली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की टीव्ही चलना आनी फ्रिजूय चलना म्हणून. मागीर कितले जाणांक इफेक्ट जालो? जवळ जवळ 30-40 घरां सुमार आहा. कोणाचे बल्ब फुटल्या, कोणाचे फॅन चलना, कोणाची आनी आमच्या सायडीक शेजाऱ्याक आहा तेगेली टीव्ही जळ्ळी. आणि आतां लायट येयली तुमकां? लायट येयली आतां जवळ जवळ कितक्यांक आतां 12 सुमार 12 लायट येयली आयज. रातभर लायट नासली. कित्याक लागून जालें म्हणटाले ते म्हणटा ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळो म्हणटाले. आतां तुमकां कितलें लुकसाण जालां आसतलें? आमकां आतां हे जवळ जवळ म्हागेले तरी फ्रिजाक आतां 30,000 रुपया सुमार फ्रिजाक पडटा आनी टीव्ही म्हण ती ओल्ड म्हण एक 5-10 हजाराचे जातले म्हणून 30-40 रुपया तरी म्हाका सामको लॉस जाला. कोण अधिकारी बीन येवन मागीर पळोवन गेले? ना ना कोण ना आमकां कोणी इचरोवंकूय ना आनी कांय ना. आमी कोणाक सांगूंकूय ना तशें बाबा अशें जाला म्हणून. फक्त लोक सगळे ओग्गी रावले आनी हे चवथीच्या दिसांनी अयन त्या टायमार घडलां. लोकूय सामके बेजारले म्हणजे कितें आतां अशी जर लायट येवन जर हें जावं लागलें जाल्यार आनी हे चवथीच्या दिसांनी खर्चान खर्च आनी वाडलो ना. ह्या लागून मातशे त्रास जाले. मग ती लायट येता वयताली आमकां दिसली अशी बेश्टी येता वयताली. मग आयली पळय ती एकदम फास्ट आयली फॅन बी सगळं घर 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 फिरपाक लागले आणि टीव्ही हे फ्रीज बी न्ही कट 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 आवाज येवपाक लागलो. आवाज येते की मग आम्ही लायटी ट्यूब सगळं बंद केले. बंद करताना ट्यूब एक गेली आमची ट्यूबलायट फुटली वय फट्ट झाली. फट्ट म्हणजे आवाज गेलो पळय ती चलना आणि एक बल्बाक न्ही उजोय असो हे पळपाक लागलो दुखट दूर दूर सारको येयलो बल्ब जिरोचो. मग आम्ही सगळे लायटी बिटी सगळं बंद केलं. बंद केली म्हणून बाकी आनी काय जावना ना ना आमकां ते खटा 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 आवाज येवलो न्ही ताका लागून आमी ते बंद केले. मेन फ्यूज मागीर बंद केलो तुमी? सगळं बंद केले मागीर आमी ताका लागून. आनी कितें चड आतां एक ट्यूबलायट एक बल्ब गेला. लायट येता वयताली तेन्ना ते इंडक्शन ऑनच केलो आनी तेन्ना आवाज येयलो मागीर ऑन करून पळयता मागीर हें जालें. हय ना धुवळ आवाज येयलो फक्त चालूच जायना. टीव्ही बंद आशिल्ली बंद आशिल्ली. फ्रीज बंद केल्लें आमी. लायट फुल काल हो इन्सिडंट? काल इन्सिडंट 5:30 हय. इंडक्शन चालू आसलो तुजो? ऑन आशिल्लो इंडक्शन. आतां चलना? आतां चलना. तेन्ना टीव्ही काय चालू नाशिल्ली? ना तेन्ना चालू बंद आशिल्लो. हमारे घर का लाइट गया, ट्यूबलाइट गया हाई वोल्टेज के कारण. चार्जर गया, फैन भी एक बंद पड़ा है. कैसा हुआ इसे? कितना? हाई वोल्टेज आने के बाद खूब ज़्यादा तेज लाइट आया. इसके बाद हमारा बंद पड़ा. टीवी भी चालू था? हाँ MCB गिरा करके कुछ तो चीज़ बचा लेकिन और चीज़ें चला गया. हमारा ट्यूबलाइट गया. क्या क्या गया अभी? ट्यूबलाइट गया, एक फैन गया और चार्जर गया. कितना लॉस हुआ? लॉस बोले तो अभी 500 का लॉस हो गया हमारा. इधर नजदीक सबका ऐसा ही हुआ है? पूरा साईनगर में सब बहुत नुकसान हुआ है. हाँ सबके घर में ऐसा ही बल्ब ट्यूब कंप्लेंट है. सबके घर में नुकसान हुआ है. ट्यूब गेले आणि फॅन गेला. तेन्ना काल इन्सिडंट काल कितें चड जालें वोल्टेज
वोल्टेज चड आयली. वोल्टेज चड जाता. टीव्ही बीन बंद आशिल्लो त्या टायमार. टीव्ही बंद आशिल्लो. साईनगरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.